जोडून अनेक गजाली मुद्दाम करतात. एखाद्या 29 तारखे दिसा म्हणजे काणकोणा बायपास फ्रॉम द काणकोणा 4 आसता टू द काणकोणा बॉर्डर म्हणजे कारवार रोड स्टार्ट जाता. This is a 21-kilometer road which is already completed, and the Honorable Minister for the Road and Transport, Mr. Nitin Gadkari जी हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात 29 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर 4 वाजता हांगासर म्हणजे इनॉग्रेशन जातलें. आमच्या काणकोणचे आमदार, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बाबीजोर फर्नांडीस, स्वता हांव, बाकी मिनिस्टर्स आमचे ते इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हाजीर आसतले. पुराय रस्तो जो आसा 21 किलोमिटराचें डिस्टन्स फक्त 7 किलोमिटरांनी जे आसा कवर जातलें. ताका गालजीबाग तळपण अशे 3 वेगवेगळे पूल जे आसा हे थंयसर बांदलेले आसा, जेणे करून म्हाका दिसता डिस्टन्स कवर 21 किलोमिटर डिस्टन्स विथीन 7 किलोमिटर डिस्टन्स हांव पयले फावटी येदो व्हडलो डिस्टन्स कवरेज कमी करप सगळ्यांत व्हडली गजाल आसा. त्या खातीर हांव म्हणजे नितीन गडकरी हांचें स्वागतूय करता, तांचें अभिनंदनूय करता. आनी गोंया खातीर तेंच्यांनी वेळच्या वेळ वेगवेगळे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. ह्या प्रोजेक्ट उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक ते खास करून हजर रावतले.